काँग्रेस सोडून व्हडली मिस्टेक केला म्हणून तुझे कितें म्हणणें? ते मातशें प्रतिभा म्हणजे मातशी इमोशनल आनी लास्ट टायम एक दोन थोडे लिडरांनी ताका मातशे त्रास केले आसतात ते इमिजिएटली तेणी डिसिजन घेतली पूण ताका आमी कितलें सांगलेलें तेन्ना सजपावपाक प्रयत्न केलो पूण ते अशे तरेन गेले लास्ट टायम मोबायल स्विच ऑफ करून दवरले आनी मागीर कोणाच्या कॉन्टेक्टांत नाशिल्ले आनी तेजे नंतर ते दिल्ली पैकी एक दुसरे पार्टीक जॉयन कदाचित हांव आतां तेणें सांगलां की इट वॉज अ रॉंग डिसिजन डेफिनेटली खुबशे लिडर काँग्रेसीन तयार केले काँग्रेसीन प्लॅटफॉर्म केला आनी प्रतिमाकूय काँग्रेस प्रेसिडेंट आशिल्ले महिला काँग्रेसी प्रेसिडेंट आशिल्ले सो तेगेली बेजिकली आयडियोलॉजी आनी जो रूट्स आसा ती काँग्रेसीन आसा आनी प्रतिमा सारके अशे खुबशे लोक आसा जे इमोशनली जावं कितें हें जावन खुशी केले तेणी सगळ्यांनी परत परत काँग्रेसी येवपाची गरज आसा कारण जे व्हडले लिडर पार्टी सोडून वयता ते आपल्या स्वार्था खातीर वयतात खंय तरी पार्टीक डॅमेज करपाक पूण जे ल्हान कार्यकर्ते आसता सेकंड लायन लिडर्स जावं ग्रासरूट लेवल लिडर्स हे एक इमोशनल हेजेर सोडटात पूण असले सगळे जे आसतात लिडर जे पार्टीचे वर्कर्स बेसिकली ते वर्कर्स सोडून गेले ते परत प्रतिमा म्हणजे ते पार्टीचे वर्कर पूण लिडर कितें करतात लिडर हे खंयचे वेगळे पार्टी कडेन सेटींग करतात आनी कसो करून पार्टी काबार करता आपल्याला खंय तरी इगो सॅटिस्फाय करपाक अशें करून जे लिडर गेल्यात काँग्रेस पार्टीक धोको दिवपाक ना काबार करपाक जावं स्वताचे स्वार्थाक त्या लिडरांक घेता आसतना प्रिकॉशन्स सगळीं घेवपाक पूण आमचे जे वर्कर्स गेल्ले आसा त्या वर्करांनी सगळ्यांनी परत पक्षान येवन परत पार्टी उबी करपाची गरज आसा.